नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। केंद्राकडेन कसलीच कबलात नसताना हायवेची कामां करता जाल्यार न्हयांकच कबलात कित्याक? प्रेझेंटेशनात आडवे तिडवे प्रस्न। मुख्यमंत्री म्हणटा कायदो केंद्राचो, नाका जाल्यार कोर्टांत वचात। मगोचे बीजेपीत विलीनीकरणाच्यो खबरो खऱ्यो न्ही, तातूंत तथ्य ना। मगो एनडीएचो वांगडी सुद्धा ना, जाय जाल्यार लोकसभा वेंचणूकय लढयतले, सुदिनाची जाप। दिगंबर कामतीक मूळ मायनिंग केशीक अटकपूर्व जामीन नाका म्हूण एसआयटीचो नेट। एसआयटी म्हणटा कामत सूत्रधार, अटके पयलीं 48 वरां पूर्व कल्पना दिवपाची गरज ना। राहुल गांधी काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष, पार्टीचे केंद्रीय अधिकारिणीची घोषणा। 16 डिसेंबराक घेतलो ताबो। गोंयच्यान कितलेशेच काँग्रेस फुडारी परबीं दिवंक पावले दिल्ली। कस्टम्सान दाबोळे जप्त केलो 15 लाखांचो माल, 11 लाखांचे भांगर, 4.5 लाखांचे केशर, 50,000च्यो फॉरेन सिगरेटी। ओमान एराचे दोगय पॅसेंजर केरळी। गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सान टॅक्सीचे डिजिटल मिटरांक ड्राफ्ट टेंडर पॉलिसी केले तयार। सरकाराचो हायकोर्टाक रिपोर्ट, धोरण फायनल करूंक मागला 3 सप्तकांचो प्राझ। कुंकळे पुलिसांची चिंचोण्या कत्तलखान्याचेर धाड। गाय मारूंक सोदतल्याक धरून रोखडोच सोडलो। दुधाची गाय 4 पाड्यांक सोडले। हत्यारां, चामडी, मांस चरप जप्त। आनी खेळांत जुनो प्रुडंट T20 सर्तींत धेंपो ज्युनियर्सांचे खोर्जुवे स्पोर्ट्स क्लबाचेर, जाल्यार नित्यानंद स्पोर्ट्स क्लबाचे युनायटेड 11चेर जैत। केंद्र सरकार कसलीच कबलात नासतना हायवेची कामां करता जाल्यार न्हयांकच MOU कित्याक असो प्रस्न न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणा-विशीं MOUचेर पणजे पब्लीक प्रेझेंटेशनांत आयलो। गोंयच्यो 6 न्हंयो नॅशनल लिस्टांतल्यान काडच्यो म्हूण काँग्रेस आनी NGOंनी नेट लायलो। केंद्राचो कायदो घुंवडावप आपल्या हातांत ना, विरोध करतल्यांक कोर्टाचो मार्ग मेकळो आसा म्हूण पर्रीकार उलयलो। कबलात जाता केंद्राच्या फंडाक लागून, अधिकार खंय गोंयाकडेनच आसतले, हें न्हयांच्या राष्ट्रीयकरण न्ही। आमची नॅशनल हायवे जे आसा आतां कोण मेंटेन करता? नॅशनल हायवे पयशे सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता। सेंट्रल गव्हर्मेंटच्यान येता ते रिपेर करता, न्यू ब्रिज ते बांदता। आनी हांगा आमचो हो MOU कितें जालें तेजे तो नॅशनल हायवेच करूं ना। गोंयच्या 6 न्हयांचे राष्ट्रीयकरणा-विशीं कबलातीचेर सोमारा पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा हॉलांत प्रेझेंटेशन जालें। आमदार, NGO तशेंच बाकीच्या इत्सूक लोकांक केंद्रीय संस्थांकडेन जावपा आशिल्ल्या ह्या कबलाती विशीं म्हायती मेळची म्हूण हें प्रेझेंटेशनाक मुख्यमंत्री पर्रीकार, पर्येंचो आमदार प्रतापसिंह राणे, रवी नायक आनी बाकीचे कांय आमदारूय आशिल्ले। सरकार म्हणटा हें न्हयांचें राष्ट्रीयकरण न्ही, न्हयांचो सांबाळ आनी उदरगती खातीर त्यो राष्ट्रीय म्हत्वाच्यो म्हूण घोशीत करतात, इतलेंच। मात जमिल्ले एक्टिव्हिस्ट आनी लोकांनी कायदे आनी सरकाराचे संबंदीत परिपत्रकांचेर बोट दवरून मुख्यमंत्र्याक आडवे तिडवे प्रश्न घाले। This is not a hearing because this is the act of parliament. And second thing, there is no nationalization of any river. Rivers of national importance has been called as a national waterways. हो MOU जो आसा तो सायन स्टेट गव्हर्मेंटान करचो न्हू, हें आमचें काँग्रेसी मत आसा सगळ्यांचें। ते कन्सिडर केलें, MOU केलें ना जाल्यार फाल्यां जे प्रॉब्लेम जातले ते प्रॉब्लेम म्हाका दिसता फेस तुमीच करचे पडटले, सगळ्या लोकांक करचे पडटले। फाल्यां तुमकां कितें परमिशन जाय, यू हॅव टू गो टू नॅशनल ऑथॉरिटी, National Inland Waterways Authority. You will have to go to them and take permission. Then why they are asking? They are not asking. I have forced virtually those clauses. Where 2 clauses आम्ही घालून घेतल्यो ज्यो कशेंच आयकनासले। हांव स्वता उलयलो, हांव स्वता गडकरी कडेन उलयलो, मिनिस्ट्रीन उलयलो आनी तांच्यांनी फायनली एग्री केलें की गोवा गव्हर्मेंटान सांगल्या शिवाय आमी कितेंच गजाल करचे ना।
That is a part of MOU, which was they were not agreeing to. Final report of Sagarmala of Shipping Ministry clearly state that 6 rivers are used for navigation and transportation of coal. They have already told the Environment Ministry and Shipping Ministry that coal should not be permitted from the port of Marmagao. So I think that issue does not come. We have put our foot down, and I am very sure, first of all, that they will not go beyond our mandate. Copy of that. I think it has already come by the way of stopping of the proceedings. You can read it on the internet also, that Environment Ministry has stopped the proceedings. I am basing my statement on the report of the Parliamentary Standing Committee on Shipping and Transport. That the government of Goa has consented to the inclusion of the 6 rivers in the National Waterways Act. So my point is, just like how the state government has suggested or has consented to the inclusion of the 6 rivers, state government also has the power, or at least should make an attempt to ask the Parliament to withdraw those 6 rivers. That is my submission. I'll answer that. Dusri Gadal, I don't know about this, because if at all it is in 2015, I was not at the helm of the affair. हांव जाल्यार पळयता भितर चॅकअप करता, पण एक गजाल सांगता की यू डोंट रिक्वायर कन्सेंट ऑफ द स्टेट. When Parliament makes a law, the legal position is very clear that you don't require the consent of the state. As far as inclusion is concerned, I don't see, if these powers are given to me, then I don't see any reason of opposing it, because we are not in position to dredge the river. Total dredging budget will be 2,000 crores. The press release is Cabinet meeting of 24th May 2017. I will read to you the paragraph. The Cabinet also directed that while implementing viable national waterways projects, all such components that can be done on PPP basis should be explored accordingly, and government funding may be used only if private investment is not forthcoming for any component. Now here, sir, our whole purpose or the whole USP of this is that we will get funds from the central government. PPP does exist where economic direct viability comes into picture. For example, if I am going to start up a ferry service from Dona Paula to port, or I can invite private company to operate it. अशा जाग्यार PPP येता. River by itself dredging does not come under PPP, because there is no gainful gain immediately on dredging. I will assure you that there will be no PPP project, at least in dredging and navigation opening. When there is a clear UN declaration of right of indigenous people, where the government has to take people, the indigenous communities into confidence first and then pass the act, because your act is completely illegal. Number one, yeah, I'll answer that straight. If the act is illegal, you have an option of going to the Supreme Court in getting the act struck down. You are free to go. I am not stopping anyone. हे प्रेझेंटेशन सुरू असतानाच कांय NGOनी IMB हॉला भायर रावन रिव्हर नॅशनलायझेशना आड पत्रकां आनी तकटे घेवन निदर्शनां केली. मुख्यमंत्री आनी मंत्री भायर सरून वतना घोशणाय दिल्यो. सगळ्यांचे प्रश्न आयकून घेनासतना प्रेझेंटेशन गुटलायलें म्हूण एक्टिविस्टांक तिडक मारली. Now I think we should conclude the session. We want to talk, no? No, we have already clarified this is the factual position that we wanted to clarify. We have already clarified the factual position. With all the respect. We shall conclude, sir. With all the Thank you everyone for coming. No. See, you all are running away from the questions. Captain of Port have organized this meeting. But जेन्ना आमी क्वेश्चन पळय रेज केल्ले, instead of captain of port, CM is answering the question. आमचो फिशरमॅनाचो क्लियर डिमांड आसा की हो जो नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर जे आसा, 6 रिव्हर जे आसा हे डिनोटिफाय करचे. जशें केरला गव्हर्मेंटान तेंचे 11 रिव्हर जे आसा फाटी काडपाक लायला ते, तशें आमचे गोंयकारांक जाय. नाल्यार गोंयचे फिशरमॅन जे आसा आमी रस्त्यार येतले आनी जाय जाल्यार आमी जीव दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मगोच्या बीजेपीत विलिनीकरणाच्यो खबरो सारक्यो न्ही, तातूंत तथ्य ना. मगो एनडीएचो वांगडी सुद्धा ना. तसो प्रस्ताव आपल्या कडेन आयला, मात मगोक आयिल्लो ना. मगोचो फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकार मिडिया कडेन उलयलो. मगो जाय जाल्यार लोकसभा वेंचणूकय लडोवंक शकता.
आयतारची आम सभा आसा केंद्रीय समितीक मुजतवाड दिवपा विशीं आनी खंयचेच विशयाचेर न्ही म्हूण सुदिनान दिसाळ्यांतल्या खबरांक जाप दिल्या. मगोचे बीजेपीत विलिनीकरणाच्या खबरांनी कांयच तथ्य ना. अशा अफवांचेर कोणीच विश्वास दवरचो न्ही. पक्ष संघटीत आसा, पक्षाचें कार्य तळागाळांत चालू आसा आनी पक्ष अशाच पद्दतीन फुडें आपली ताकद दाखयत वतलो. अफवा जे पसरयतात ते कित्याक दचकता काय तांकां वार्ताहर दचकयता हें आमकां खबर ना. तेन्ना आमी एक संघ आसा आनी आमी हो पक्ष फुडें व्हरतले, जबाबदारीन चलयतले, निवडणुकाय लडयतले आनी त्याच बरोबर अशे जे कोण पेपरांत स्टेटमेंट दिता तेंचेरूय बी कारवाई आमी करतले. मगो एनडीएचो वांगडी ना. पक्षाक जाय जाल्यार लोकसभा वेंचणूक लडोवंक शकता. अजून पसून आमी एनडीएचे भागीदार जावचे अशें रेजोल्यूशन पक्षान दिवना. ज्या दिसा म्हाका एनडीए मिटिंगेक आपयलो तो भायले भायर तांचें डिस्कशन कितें हें करपा खातीर हांव एनडीए मिटिंगेक एटेंड जालो. हाजो अर्थ असो न्हय की आमी हे एमपी इलेक्शन लडोवचे ना आनी तें डिसिजन जे कमिटी घेता तें आमच्या तिगय आमदारांचेर बंधनकारक आसा. जे कमिटी डिसिजन घेता एक्झिक्युटीव कमिटी तें आमकां बंधनकारक आसा. कारण आमी एनडीए पयलीं नाशिल्ले. आमी एनडीएन आशिल्ले जाल्यार ती गोश्ट वेगळी. एनडीएन आतां निमंत्रण म्हाका दिलां, अजून पक्षाक तांणी दिवना. पक्षा बाबतींत तांणी जर डिसिजन घेतलें जाल्यार पक्षान ताचो विचार करपाचो आनी मुखार वचपाचें. भारतीय जनता पक्षान म्हाका एकटाच कंडिशन घातलें आनी तें म्हटलें फाटलें फावट जेन्ना हें सगळें घडपाचें तूं पक्ष विलीन करता आसत जाल्यार मुख्यमंत्री पद दिता. हांवें तें नाकारलें आनी मनोहर पर्रीकार गोंयांत जर धाडटा आसत जाल्यार आमचे सारके मनीस मुखार सरतले हें स्पश्ट सांगलां. आमी भारतीय जनता पक्षाचो दुसरो लिडर जर कोणूय येता ताका सपोर्ट करता अशें आमी केन्नाच सांगलें. आमी म्हटलां मनोहर पर्रीकर जर गोंयांत येता जाल्यार आमी सपोर्ट करपाक तयार आसा. कारण परिस्थिती तशी आशिल्ली. खंयचोच मनीस किंवा लग्न जावन जोडपी आयिल्ली बायल केन्नाच घरांत हॅपी नासता. तिका तडजोड करची पडटा. संवसार करता सुद्दां आसतना जोडप्यान तडजोड करची पडटा आनी ही जर तडजोड जायना जाल्यार तो डायवर्स जाता. आनी ही तडजोड करपाक आमकां कोणी सांगपाची गरज ना. म्हजे सारक्या मनशाक तर कोणी सांगपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मूळ मायनिंग केशींत अटकपूर्व जामीन मेळूंक जायना म्हूण एसआयटी मायन्सान सोमारा कोर्टांत बरोच नेट धरलो. बेकायदेशीर डिले कंडोन आनी मायनिंग लीज रिन्युअलाक पॉझिटिव्ह रिमार्क मारूंक सरकारी अधिकाऱ्यांचेर कामतीन दबाव हाडलो म्हूण एसआयटीचो दावो. सोमारा सरकारी पक्षाचो आर्ग्युमेंट सोंपलो. कामतीचो आदोगाद एसआयटीचे जापेचेर शेनवारा रिजॉइंडर एफिडेविट आनी आर्ग्युमेंट घालतलो. अटक करपाची जाल्यार बाकीच्या दुबावितांक 48 वरां पयलीं पूर्व कल्पना दिवंक एसआयटी तयार. जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक मूळ मायनिंग केशींतूय होच न्याय कित्याक लागू जायना काय म्हूण कामतीच्या आदोगादान सोमारा पणजे सेशन्स कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो. दिगंबर कामतीक अटक करपाचो जाल्यार 48 वरां पयलीं पूर्व कल्पना दिवप शक्य ना. कारण ताणें मुख्यमंत्री आनी खण मंत्री आसतना ताच्या अधिकारांचो गैरवापर केलो. बेकायदेशीर डिले कंडोन आनी मायनिंग लीज रिन्युअलांचेर पॉझिटिव्ह रिमार्क दिवपा खातीर सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडलो म्हूण एसआयटी मायन्सान आर्ग्युमेंट घालो. दिगंबर कामतीन बेकायदेशीर डिले कंडोन कशे तरेन केले आनी बेकायदेशीर मायनिंग लीज रिन्युअल आनी बेकायदेशीर मायनिंगेक कशी वाट करून दिली ताचेरूय सह आरोपी आनी साक्षीदारांनी मॅजिस्ट्रेटा मुखार जबाब दिला म्हूण एसआयटीन दावो केलो. सोमारा एसआयटीचो आर्ग्युमेंट सोंपलो. दिगंबर कामती वटेंतल्यान शेनवारा एसआयटीच्या जापेचेर रिजॉइंडर एफिडेविट फायल करची आनी आर्ग्युमेंट सोंपोवचो म्हूण कोर्टान कामतीच्या आदोगादाक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिव एक ब्रेक.